जाता तशी संवसारांतलो आमचो दिसपतो ग्रास खाली आनी आमच्या चुकलेल्या बोक्सां तशें आमचे पाप बस आनी आमकां कान्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारव Namanveriye कृपेन बरोले सर्वेस तुझ्या दाय सावस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चौकचे सगळे देवाचे माय मग पाप्या पाटे विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वडारोने महिमा मप्पागानी पुतागानी पवित्र आत्म्या आता सदा सत्मंतांदे वाक सर्ववेदार पप्पा सत्काराने तुझ्या विचारणारा आणि जेसु ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या आमच्या सूर्या तो पवित्र आत्म्यावर विगर्वी समावलो पण जन्मलो मौसला ताकाने कुसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आणि ताकाने किडलो तो मेल्यामध्ये नेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जीवन जालो स्वर्गात चढलो स्वर्गद्वेदात देवाच्या उजव्याक बसला विधान जिवे आणि मेल्यान जीवन सुरू करून येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्यान कातोलिक सुबेक भक्तांचा अधिकार परमेश्वराचे बक्षणे विजय जीवन संसाचे जीवन आमेन जेसू तुम्ही पण तुझ्या आत्म्यापासून कापुटीचं सागर बदलला व पवित्र प्रकृती अख्ख्या संसाराची कापूर घालान तीच आमच्या वरपुरी रक्त आणि उपकार तुम्ही जेसूच्या विश्वत्री कापुटीची जोर कशी व्हावी हांव तुजेर पाती येता ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या पोपोगान होता आमच्या स्तन्यान सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश कश्टा खातीर आमच्या सगळ्या संसाराचे कापूर 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 सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या खारीपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां आमची खातीर आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा तुका भेटयता तुझ्या बोको गाणपता आमच्या सुन्यान दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश कश्टां खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर 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 ससनाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या बोमोगाळ करता आमच्या दोनयान सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा खातीर बोधकेस कोस्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कोस्टां
आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोडकेस कोस्तां आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर तुझ्या बापा तुका भेटयता तुझ्या मंगळ करता आमच्या सगळ्या दुनिया येशू क्रिस्ताची पुराणी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेश कश्टां खातीर आमच्या सगळ्या संसाराची 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 पवित्र देवा पवित्र स्वर्गमंडळा पवित्र मानवीन आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र स्वर्गवेदारा पवित्र मानवीन आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र स्वर्गवेदारा पवित्र मानवीन आमच्या आणि सगळ्या संसाराची गायन घेऊया A14 पेज नंबर 7 A14 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेसू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वासून इझेकियल जोशुआ फेर्नांडीस आयज आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज जावन आमचे फिरगोशीन गोराब्यांचेर पास्कांचो आशिर्वाद जाता. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा आनी फादर आग्नेल समुदाय आसोय ह्या दोनूय समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती दिवंक खेरीत भाशेन आमी तांचे पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण बरीं नात आनीक पिडेंतलीं बरीं जावपाक सोदतात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. एब्रेवांचे चिटींत आमकां 11व्या वेस्वरान पयले ओळीनो आमकां मेळटा. भावार्थ आमकां दिसनासलेले वस्तूंचो खात्री दिता. जेजू पुनर्जिवीत जालो. ही खात्री खिरीत भाशेन शिसांक आपल्या जिवितान भावार्था उद्देशी मेळ्ळी. तांकां पयलें जेजू पुनर्जिवीत जाला म्हूण अवघड जालें. पूण जेन्ना तांणी जेजूची समाधी पळयली आनी ती खाली आसली तेन्ना तांकां सोत तांच्या मनांत उगडापें जालें. जिवितान आमकां देव जायत्यो वस्तू आमचो भावार्थ अदीक तिरावंक आमच्या जिवितान करता. तो दर दिसाक आमी ह्या देवाच्या येवजणेक उक्ते आसूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड ह्या दिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. महिमा देवाक उर्सुर्गी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका पवित्राना वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबीच्या समारंभांत आम्हा सोमेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाखूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूत चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तीक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चिंत दियात. देवान तुमचें मोदें नाजारेतचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचें मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्यां आनी विजमितां आनी खुनां केल्लीं
ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी सोमूट नासलेल्या मनशां उद्देशीं तुमी ताका कुर्साल किलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच गळो नजो आसलें. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें कालीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जाली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती. भाव भयणांनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपयले संस्थेच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें. म्हणटच तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशेक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पडयलें आनी परगट केलें. देवान नरकान सोडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसून दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. परतून म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोरेस्पराक तुमी सांगतात, सोरेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोरेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यंत म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यंत संतोशान सुस्त जाली.
कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सदांच सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गार. सोरेस Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावुया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. माते बापोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. त्यो स्टोऱ्यो भिवन आनी व्हड कुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सोशिल्ल्यो कोडसरून दावी ताच्या शिसांक कोडीत करूंक गेल्यो आनी अवचितूच जेसू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेसून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या बाबांक गालिल्यांक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतून चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलें मुखेल यादनिकांक कुडीत केलें आनी जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयान येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आनी ताका समजायतलो आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतलो. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोल्या प्रमाणे केलें आनी खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेसूच्या पुनर्जिवनपणाचो समारंभ कालच्या दिसा व्हडा दबाज्यान आमी समारंभला आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता कशे तरेन ओस्तोऱ्यांक जेसू दिश्टी पडलो आनी ओस्तोऱ्यो दावी जेजूच्या शिसांक सांगूंक गेल्यो. जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण हें सोत शिसांक पयले सद्याक मानून घेवंक अवघड जालें. पूण जेन्ना तांणी जेजूक आपल्या दोळ्या मुखार पळयलो तेन्ना तो खरेंच पुनर्जिवन जाला म्हूण तांचो भावार्थ जिवो जालो आनी जेजून जीं उतरां तांकां सांगलेलीं, हें देव मंदीर मोडटलो आनी 3 दिसां उपरांत हांव तें परतून बांदतलो, ह्या उतरांचो तांकां ताव खरेंच कितें तें गमून आयलो. जिवितांत आमकां जायते फावटी देव आमच्या जिवितांत जायते वस्तू करता. गरज आमी त्या वस्तूंचेर आनी हे देवाचे येवजणेचेर भावार्थ दवरूंक. जायते फावटी आमच्या ह्या भावार्थाक अदीक आनी अदीक खोलावंक देव गुडेक आमच्या जिवितांत आमकां
जे वस्तू अवघड जातात, जे वस्तू आमच्या जिवितांत दिसतात की ह्यो घडोवंक फावना, त्यो घडटात तेन्ना घडयेक आमी उदीक देवाचेर बावार धरूंक गरज. शिसांनी पयले सुवातेर जेजू सांगतालो ती उतरां तांच्या मनांत जबर ती वचनासलीं. पूण जेन्ना जेजू पुनव जिवंत जालो तेन्ना जेजूची शिकवण तांच्या दोळ्या मुखार आयली आनी सगलें जें ताणें प्रवचन केल्लें, सगल्यो ज्यो घडण्यो तो आपल्या जिवितांत करतालो, सगलें तो आपूण तांकां शिकयतालो तें तांकां गमून आयलें. आनी दिसनासलेल्यो वस्तू दोळ्या मुखार ताणें पळयल्यो तेन्ना तांचो भावार्थ अदीक थीर जालो आनी खात्री ताणें ताचेर दवरली. आमकां देव आयच्या दिसाक ताच्या पुनव जिवंतपणा वरवीं अदीक आमी भावार्थाची मनशां जावंक, आमचो भावार्थ खोलावंक आमकां उलो मारता. हे जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया. नवें जिवीत आमचे जिवंक आमी वावरया. जिवितांत येतल्या अडचण्यांक आमी फुडो करुया. आमच्या जिवितांत ज्यो ज्यो देव आपल्या येवजणे प्रमाणे वस्तू मांडून हाडटा त्यो आमी स्विकारुया आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक दर दिसाक आनी आयच्या दिसा उदीक करून ज्यो घडण्यो घडटल्यो त्यो देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितांत येतात म्हूण मानून घेवंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण वळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका सय सय
सर्वेस्पराची नावी येतात तांकां सोय म्हूण सगळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोरोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी तिसरो भावार्थाचो गूट उद्गारतले. तुज्या कुर्सा आनी पुनव शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शेनाव पवित्र जावं, शेरा समकायूं तुजी कुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेर पडूं दिवं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कुशी पळोवन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या सूंक माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराची पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी.
कुरिंगत मुका ससनची जिवित समोर आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या भूमोगाळ बापा जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाचे सोडवणीच्या मार्गार तुवें आमकां घालें ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां व्हरत्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक सोय सोय देवाचे व्हड सर्वेस्पराक सोय सोय शेवटाक आमी गायन घेवया K6 पेज नंबर 141 K6
मोर्नांतलो जीवन जालो सोय सोय फोंडांतलो जेसू